येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. दर्यादेग वाठारात घसघशीत पावस. बिरेस्तारा हंगामातले सेकंड हायेस्ट पावसाची नोंद. हिंदू खतरे में ना, खऱ्या अर्थान मनीसपण सैम आणि मोनजात येयल्या खतरे में. 29 जुलै आदी म्हादय अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प म्हण करात अधिसूचित, ना जाल्यार संघर्ष सुरू. सेव टायगर एनजीओचो एल्गार. पेडणे एक्सायज विभागातल्या घोटाळ्यात मुख्यमंत्र्याचो हात आशिल्ल्याचो दुबाव. ॲक्टिव्हिस्ट संजय बर्डेचो आरोप. एक्सायज कमिशनराचेर पेडणे पुलिशेन नोंदयली कागाळ. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आयज हिंदू खतरे में है चे नारे लायतात. हिंदू खतरे में ना, पूण खऱ्या अर्थान आयज मनीसपण, सैम आणि मोनजात खतरे में आसा. आणि तिवूय सुवार्थी राजकारण्यांनी हाडल्या. गोंयचो सैम राखपा खातीर 29 जुलै आदी गोंयांत म्हादय अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प म्हण अधिसूचित करात, ना जाल्यार गोंयांत संघर्ष सुरू जातलो. सेव टायगर एनजीओन हाळी घातल्या. गोयच्या सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा एनजीओन दिल्लीचे नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटीक चीट बरयल्या. संवसारीक मिशनाचो भाग म्हण गोंयांत म्हादय अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प म्हण अधिसूचित करात. तोवूय 29 जुलै आदी गोयच्या पर्यावरण मोगींनी मागला. आयकात ॲक्टिव्हिस्टांची गर्जना. तरी आसतना साऊथ गोवा नॉर्थ गोवा पळयनासतना आमकां आख्खा आमचें गोंय सांबाळपाक जावन जाय. गोंय सांबाळपा खातीर आमी हो जो उठाव केल्लो आसा तो म्हणजे टायगर रिजर्व करात. टायगर करप म्हणजे आमचो आयज खरें म्हणजे टायगर हो अमरेला स्पिसीस जावन आसा, ताका सांबाळपाची गरज जावन आसा. आनी तो जर सांबाळ्ळो जाल्यार आमचें एनवायरमेंट सांबाळटले, आमची म्हणटा ती म्हादय उरतली आनी हे डबल ट्रॅकिंग किंवा कोल हो बंद जातलो. आयज प्रत्येक मिनिस्टर जो आसा तो आदेश आयकता सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो. आदेश कसलो? हांव गव्हर्नमेंटाक सांगूंक सोदता, आमी स्टेटाक आसा, स्टेट जेन्ना आसता तेन्ना पॉलिसी करून सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक दिवंक जाय आनी ती पास करून घेवपाचें काम स्टेटाचें काम आसा. पण हो खंय तरी चुकीचो नारो आमकां दिसता आसा. डबल इंजीन म्हणटा. डबल इंजीन जाल्यार टायगर रिजर्व कित्याक जायना? म्हादय काडून विकपाक कित्याक लायल्या? आयज आमचे पॉलिटिशियन म्हणटात दिल्लीच्यान एक स्लोगन आमी केन्ना आयकता, हिंदू खतरे में है. म्हाका जाल्यार दिसना हिंदू खतरे में है. आयज खऱ्या अर्थान मनुष्यता म्हणटा ती खतरे में है. आमची चोडवा खतरे में है. आमचे पर्यावरण खतरे में है. आयज म्हादई खतरे में है. आयज आमचे गोंय खतरे में है. सो आयज जर खऱ्या अर्थान खतरे में है म्हणटा न्हू जाल्यार टायगर खतरे में है. आयज ज्या पद्दतीन जनावरां मरूंक लागले आनी मारूंक लागले आनी पर्यावरण तुमी जळोवपाक लागले, पर्यावरण खतरे में है. आमी पळयले मरे आमची जंगलां तुमी नश्ट करून सोडली, विनाकारण जळोवन उडयली. परिणाम आमकां भोगचो पडलो. 25 दीस पावस लेट जालो. 25 दीस पावस लेट जालो आनी ह्याच्या फुडें टेम्परेचर सुद्धा चेंज जाला. ह्याच्या फुडें जर 1 डिग्री सुद्धा वाडलो जाल्यार विचार करा कितलो इफेक्ट जातलो तो. मनशाक इफेक्ट जावचो, जनावरांक, पशु पक्ष्यांक, त्या झाडां पेड्यांक सगळ्यांक इफेक्ट जातलो. सो खतरे में है पर्यावरण आनी बाकीचे जे जीव जंतू आहात ते. आयज आमी दर्या सुद्धा सोडूंक ना. आयज ओशन खतरे में है. आयज ओशन कोळसो गिळटा आणि जी नुस्तेकाची जी बरी बरी प्रजाती आहा जी आमकां हेच्या फुडें केन्नाच पळोवपाक जावची ना, ती विलुप्त जावपाच्या वाटेचेर आसा. आता गोयचो सैम तिगून दवरतले जाल्यार म्हादय अभयारण्य टायगर रिझर्व म्हण अधोरेखित केल्ले बगर पर्याय ना. तशें केलें जाल्यार डबल ट्रॅकिंग आनी कोळशाच्या संकटांतल्यान गोंय सुट्टले अशें एडव्होकेट प्रतिमा कुतिनोचें म्हणणें. आयकात. तुम्ही सगळे पळयला हाव बीजेपी जस्ट बिकॉज ऑफ पोझिशन एंड द चेअर आनी ताका सत्ता जाय म्हणून तेणी कितें केलें, म्हादयची बळी घालपाक गेले. त्याच सीएम प्रमोदाक हांव सांगूंक सोदता, प्रमोद सावंत गोंयांत क्रिस्तांव रावता, हिंदू रावता, मुस्लीम रावता, जैन रावता, सगळे रावता आनी आमी वेगळे वेगळे धर्माचे जातीचे लोक रावता. आनी म्हादय म्हणटा ती आमची आवय, एक आवयचें दूध आमी पिवन कशें व्हडले जाता तशें आमी म्हादयची उदक पिवन आयज संवसाराक आसा जगल्यात. आनी तुमी ताची बळी काडली फक्त तुजी खुर्ची सांबाळपाक, तुजी मंत्रीपद सांबाळपाक. तुज्या लोकांनी तुमी गेले कर्नाटका आनी खरेंच तेणी सांगला तशें कर्नाटका व्हडलो प्रचार केलो, म्हादय तुका हाडटले, उदक दितले, फार्मराक दितले. सगळ्याक खबर आसा हे फक्त अडानी आनी अंबानीक सपोर्ट करपाक आनी फक्त कोल भितरले सगळे पयशे घोटाळा करपा खातीर आमची आवयची बळी काडली. सो टू सेफगार्ड आवर म्हादय, दिस इज ऑल्सो वन गुड इनिशिएटिव्ह. At the same time, it is saving the tigers. Once it is announced as the tiger reserve, आमकां सगळ्यांक आमचे
जंगलां मेळटली सगळे मेळटले कोण आसपाना चड करून डबल ट्रॅकिंग जावपाना त्या डबल ट्रॅकिंग केन्ना जातलो डबल ट्रॅकिंग हे टायगर रिजर्व जाला जाल्यार नोबडी कॅन इवन टच अ जंगलास डबल ट्रॅकिंग तुम्ही करपाक समज टायगर रिजर्व जेन्ना तेंची इंटेंशन आसा डबल ट्रॅकिंग करपाक आणि आमची डबल ट्रॅकिंग जाता ते सगळे दोंगर वेस्टर्न घाट सगळे आसा सगळे मोडून वतले आमची जंगलां आमची झाडां पेडां सगळे वतले गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. पेडणे एक्सायज विभागात जाल्ल्या घोटाळ्यात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो हात आसा असो दुबाव मारता एक्टिव्हिस्ट संजय बर्डेन आरोप केला. पेडणे पुलीस स्टेशनात वचून तेणे आयज एक्सायज कमिशनराच्या विरोधात कागाळे नोंदयल्या. अबकारी खात्याच्या पेडणे कार्यालयांत 2 कोटींची फटवणूक जाल्ली. हातूंत गुंतिल्ल्या वरिष्ठ कारकुना सयत हेर कांय कर्मचारी आनी अधिकाऱ्यांची चौकशी जातली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. ज्या कारकुनाचेर घोटाळ्याचो ठपको आसा ताची फकत बदली केल्या पूण काँग्रेसीन एक्सायज कमिशनराचेर पेडणे पुलिशेंत कागाळ नोंदयल्या. मी मुद्दम येयल्ले हांगा की जो प्रश्न तुमी केल्लो आहा हांगा व्हडलो घोटाळो आसा पेडण्या अबकारी कार्यालयात. सो आमी 2-3 दिसां पयलीं आय थिंक बेरेस्तार आमी एक्सायज कमिशनराक मेळपाक गेल्ले तेन्ना एक्सायज कमिशनरान सांगलेलें की जो घोटाळो जो आसा तेजे आपूण रिजिस्टर पुलीस कंप्लेंट काल करता म्हणून सांगलेली शुक्रार वाट पयली आनी आज शेनवार आमी हांगा पयलींच पुलीस कंप्लेंट केल्ली की एक्सायज डिपार्टमेंटान व्हडलो घोटाळो आसा म्हणून. आयज पेडणे मतदारसंघात इतले कोट्यांनी जर घोटाळो जर आसा तर आमकां हे सरकाराचेर डावट आहा कमिशनराचेर की अख्ख्या गोंयान हे अशेंच चालू आसतले अशें तरी आमकां दिसता. आमी आयज गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक जे डिपार्टमेंट गोंयचे सीएमा कडेन आसा आनी जे डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंट सुद्दां सीएमा कडेन आसा व्हडले धेंडेचे बसलेले आहा विथ म्हाका तरी दिसता गोंयचो सीएम हांगा भितर इंटरफियर करता कारण आयज पासून तेजी पुलीस रजिस्टर जायना फॉल्ट जाल्लेले आसा आनी गोंयचो सीएम हेचे सिरियस कित्याक लागून ना हें आमकां कळपाक जाय. म्हणजे गोंयचे सीएमाचो हात आहा अशें तरी आमकां दिसता कित्याक हेजेर सिरियस एक्शन जावपाक जाय. जेन्ना स्टॅम्प जर गव्हर्मेंटाचो दुसऱ्या बँकेचो जर हो स्टाफ यूज करता आनी सगळ्यांक जर घरा कडेन तेंचे पयशे पावयता अशें तरी दिसता. आमी खरोखरच सिरियस आसा हितून. एक्सायज कमिशनराचेर हांवें सांगलां ताका अरेस्ट कर आनी हाड म्हणून कित्याक आतां तो म्हणटा ते डिपार्टमेंट वेगळे आसा म्हणजे तुज्या हांगा फाल्यां सकाळीं बँकीन जर चोरी जाली तूं वयचो ना हांगा तांकां आडोवपाक. एक्सायजांत अफरातफर आपूण जॉयन जावचे आदीं घडल्या ताका आपूण जबाबदार ना अशें एक्सायज अधिकारी म्हणटा अशें पत्रकारांनी बर्डेचे नदरेक हाडून दिलें. ताचेर आयकात संजय बर्डेची जाप. 2022 जॉयन जाल्लो तो एक्सायज डिपार्टमेंट तेणी आपले 2022 घेतलेले आनी आयज 6 म्हयनो म्हणजे म्हाका सांग एक भुरगे सुद्दां तयार जातना 9 म्हयने लागता. म्हाका 6 म्हयने जाले आतां 7व्या म्हयन्यान लागले आमी. जर एका दिसान जर तूं 6 म्हयन्या पयलीं पगार घेवंक नासलो तेणी हांव गोंय एक्सायज कमिशनराक प्रश्न विचारता तेणी 6 म्हयन्या पयलीं पगार घेवंक नासलो. ज्या दिसा तूं पगार तूं घेतलो न्हू त्या दिसा दप्तर जें आसता न्हू दुसरो एक्सायज कमिशनर हाडटा आनी आयच्यान तूं बाबा हँड ओवर तुका करता आनी तेजें दप्तर जें आसता तेजी ह्या ऑडिट जी फायल जी आसता काडून ताका दिता. आतां तेणी ट्रान्सफर करपाचें कारण कित्याक लागून न्हू आयज 100% एक्सायज कमिशनरान जे 80 लोकांची फायली ज्या गायब केल्ल्यो आसा अशें तरी दिसता कारण ताका ट्रान्सफर केला तेणी आनी दुसरे कडेन दवरला आनी हे हेंच्यांनी बेगितल्या भितर फायली हाडल्या भितर चेक केला आपली खंय सही आसा हे हेजेर आपूण सही मारल्या काय ते हेजेर सही मारल्या हेची चेकिंग चालू आहा म्हणून तेणी कितें केलें ताका ट्रान्सफर केलो. सस्पेंड करूंक ना आनी हांगा पुलिसूय कंप्लेंट करूंक ना म्हणून एक्सायज कमिशनराचेर हांगा पुलीस कंप्लेंट केलेली आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मनीस हो एक प्रगत प्राणी पूण केन्ना केन्ना तो जनावरां वरी वागता. सैमाची सुंदरताय पळोवपाक रावता थंयच कोयरय उडयता. हाय वास्को वर्णापुरी सावन ते सडो मेरेनच्या फामाद पुलाचेर ही विचित्रपणां पळोवपाक मेळटात. पुलार रावतात आनी दर्यादेगेचे देखावे पळयता पळयता कोयराचे पोटले उडयतात. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. क्लीन गोवा ग्रीन गोवा आमी मेसेज सगळे कडेन वाचतात आनी आयकतातूच पूण कितक्या पर्यंत ती अंमलबजावणी जाता ही कोणाक खबर. आतां फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता आमी हा हे गांधीनगर जे वास्कोच्या वर्णापुरी टू जर सडा हितून न्यू सीलिंग रोड जो जाला एकदम बरोतलो बरो रोड जाला ब्रीज जाला पूण आनी तितून बीच व्यू बरोच दिसता पूण सद्या हांगासून जे लोक येतात वयतात तांकां एक दुसरोच व्यू पळोवपाक मेळटा. हांगा जी गार्बेज रस्त्या सायडीक दवरलेली आसा ही गार्बेज पळोवपाक मेळटा. लोक हांगा जे रावतात सायडीक गांधीनगर हे लोक खंय तरी गार्बेज आपली उडयता. हालींच आमी प्लास्टीक फ्री गो इंडिया इंटरनॅशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट केलो पण हांगा पळोवपाक मेळटा ती प्लास्टीक आनी ही गार्बेज हांगासले रावतात तेच लोक उडयतात. हांगा एअरपोर्ट आसा आनी हांगा जाय ते ट्युरिस्ट ह्या ब्रिजाचेर येतात ते पळोवपा खातीर कशा तरेन हो दर्याचो व्यू दिसता तो पळोवपाक.
पूण पळोवपाक हांगा तांकां ती मेळटा ती गार्बेज. हांगा डेवलॉपमेंट जाला, हांगा ह्या रस्त्या हायवेचेर फूल हांगा पेवर्स घालपाचें काम चालू आसा आनी हे पेवर्स ते सांगतात की जायते फावटी हेंच्यांनी गार्बेज काडली आनी आतां पेवर्स घालपाकूय जाय जाल्यार ते डिले जाता बिकॉज ऑफ दीस गार्बेज. परत परत हांगा गार्बेज उडयता. सो अशा तरेन ही जर गार्बेज हांगा उडोवपाक लागले आनी अशा तरेन हे डेवलॉपमेंटाचेर हे जायत जाल्यार कशा तरेन आमी जेन्ना म्हणटा गार्बेज फ्री हे कशा तरेन जातले. प्रत्येक लोकान प्रत्येक मनशान ही जबाबदारी घेवपाची गरज आसा आनी तशीच म्युन्सिपाल्टीन हेचेर दखल घेवपाची गरज आसा. Our government has done such a nice, beautiful bridge over the Baina beach. Okay, every day, like almost every day, I pass from that side. The worst thing and the bad, saddest thing which I see there is like people are just going on dumping garbage there. Now, today also I saw just couple of days back, I don't know who municipality people who had cleared garbage from there. But again next day it's the same story. People are just coming and dumping things, all the garbage where they are supposed to put a footpath. Okay, and they are because of those things, these people are not able to put the pavers. And tomorrow, even after putting the pavers, I think the same thing will repeat. People will come and dump their garbage over the pavers. So it's no point, beautifying and doing all so much. They are putting so much of effort for us. Okay, people who are passing from there, and and they are wasting our own public money. So I request all these people who stay near Gandhinagar and all, please don't dump. मातसो कचरो उडोव नाका थिंगा. गांधीनगरूच न्ही पूण एक वास्को म्हाका दिसता एक 7-8 स्पॉट आसा जे अजून कचरो पडटा. मांगरान धरा तुमी, वर्णापुरी धरा तुमी, अशे एक अरावंड 10 स्पॉट आसा जे खूब कचरो जाता. सो ते कचरो कित्याक जाता हाचे आन्सर आमकां खबर आसा की खंय तरी आमचें कलेक्शन सारकें जायना म्हूण कोण तरी लोक हाडून उडयता आसतले. थोडे लोक सकाळी आमचें कलेक्शन जालें की सांजचे कोणा कडेन उरले ते हाडून उडयता आसतले. सो पयलीं म्हणटा ते पब्लीक हेज टू बी सपोर्टीव. सेकंडली म्युन्सिपाल्टीन प्रोएक्टीव स्टँड घेवपाक जाय. म्युन्सिपाल्टीचे प्रत्येक कॉन्सिलरान आपापल्या वॉर्डान, म्हणजे हांवूच एक कॉन्सिलर आसतना हांव तुमकां मजेत सांगता, हेथंय तुमी पयलीं जाल्यार हेथंय आमी बेंच घालून दवरले आनी हांगाय बी बेंच घालून दवरले. हांगा दोनूय कडेन भरपूर इतलो कचरो जातालो. मटन मार्केटा कडेन थंय वेपारी कडेन थंय इतलो जातालो की डेली ते आमचे म्युन्सिपाल्टीचे वर्कर थकताले. पूण आमी कितें केलें की हांव आमचो म्युन्सिपल सॅनिटरी इन्स्पेक्टर, एक गार्बेज कलेक्टर, आमचो सुपरवायझर, अशी एक टीम करून 2 पुलिसांक घेवन आमी प्रत्येक बिल्डिंगेनी थंय भोंवले. बाबा तुमचो कितें प्रॉब्लेम, बाबा तुमी कित्याक ते रस्त्यार उडयता. सो थोड्यांचें हें आशिल्लें की आमकां गार्बेज कलेक्टर येना आशिल्लो म्हणून, थोड्यांचें हें आशिल्लें की आमी सकाळीं दवरलें की सांजचें कितें करपाचें, अशे थोडे इश्यू आशिल्ले. ते जेन्ना आमी थंयचे थंय सॉर्ट आवट केले. ह्या 4 स्पॉटार तुमी मुद्दम आतां एक रावंड मारून पळयात, एक ना थंय बरें झाडां आमी लायल्या आनी बेंचीस आसा. अशें सपोज प्रत्येक कॉन्सिलरान आपल्या आपल्या वॉर्डान करत. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली. निलेश काब्राला गोंयकारांचे पडलेलेच ना. लोकांचे खुस्तार काब्राल 200 कोटींचो बंगलो बांदपात व्यस्त आसा, काँग्रेसीच्या संजय बर्डेचो आरोप. जाल्यार दुसरे वटेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सूटबूट घालून गाडयांनी भोंवून मिरयता. ते परस तेंच्यांनी काम करचें, संजय बर्डेचो दोगांकय सल्लो. पळयात संदीप कामोलकाराचो रिपोर्ट. मालपे न्हयबाग वाठारात नॅशनल हायवेचे काम सुरू आसा. त्या संदर्भात संजय बर्डे मिडिया कडेन उलयलो. या कामाची तपासणी करपाक थंय इंजिनियर, सुपरवायझर कोणूच ना, फकत कामगार आसात. राखणे वणत बांदपाचें काम सुरू आसा, पूण कामाचो दर्जो बाबत आशिल्ल्यान पालसाणां कोसळटात. निलेश काब्राल ही कर्मां पळोवपाक येतलो काय ना, संजय बर्डे विचारता. हांगा खरोखरच जे काम केलेले आरसीसी डिझायन जे आसा लोखणाचे, रेनफोर्स कॉन्क्रीट सिमेंट जे हांगा घातलेले आसा आनी ते बार जे यूज केलेले आहा न्हू, बार मरे तेजे मरे सायजीन व्हडले आसपाक जाय आसले, ती सायज हांगा ना. आनी जी जाळी मारलेली आसा ती जाळी एका मिटराक 5 बार जाय आसले न्हू, म्हाका दिसता एका मिटराक 5 बार ना. ते स्पेसिंग जे आसता लोखणाचे स्पेसिंग जे आसतात, अंतर दवरचें पडटा, ते स्पेसिंग हेंच्यांनी खूब जास्त दवरलेले आसा. कमी प्रमाणान दवरपाक जाय, कित्याक लागून गोंयसून हे व्हडले घबाट पडटले आनी गोंयचे जनतेचे पयसो मरे चुडार येतलो. MUR कंपनीचेर खरोखरच अख्ख्या गोंयान तेंच्यांनी काम पिड्ड्यार केल्लेलें आहा. निलेश काब्राल केन्ना तरी ताका आसा, ताका गोंया बद्दल प्रेम तर आसा, तर खंय तरी तो 200 कोटीचो बंगलो बांदपाक तेजेर थंय लक्ष आसा. 200 कोटीचेर बंगलो आयज हे मिनिस्टर बांदतात. तेज्या पयलीं कशे भोंवताले, सादे प्रिया स्कुटरीचे भोंवताले, कशे मोटरसायकलीन भोंवताले, आयज ते 200 कोटीचे बंगले बांदतात. हे आपले स्वताचे पळयतात, कशे बांदतात, कितें बांदतात ते खबर ना. 200 कोटी अंबानी, अदानी, सालगांवकर, चौगुले, देंपो बिहा तेंचे लायणी हे वचून बसलेले आहात. तुमी चितात
आमचे गोंयचे टॅक्स पेयरांचो पयसो हे कशे खातात न्हू हांकां मरे घरांसून वचून प्रत्येक जनतेन विचारपाक जाय, घरान विचारपाक हे पयसो जा तूं अरे मिनिस्टर जाल्या उपरांत तुजी जबाबदारी आसता PWD मिनिस्टराची येवन हांगा तूं कामाची क्वॉलिटी पळय, PWDचो इंजिनियर हांगा ना, PWDचो AC ना, चीफ इंजिनियर ना, सॉरी ह्या सुपरिटेंडंट इंजिनियर ना, चीफ इंजिनियर ना, हांगा एक्झिक्युटीव इंजिनियर ना, असिस्टंट इंजिनियर ना, कोणूच ना. एकटो कोण तरी आहा म्हाका तुमी दाखयात. PWD मिनिस्टराक हांव प्रश्न करता आनी गोंयचे CM हांव प्रश्न करता, तुजे डिपार्टमेंटान गाडी गव्हर्मेंटाचे घेवन भोंवता मरे ते वेवस्थीत भोंव, येवन थंय मिजाशी मारूं नाका. आतां कोट सूट घालून ते भोवले म्हणून मिनिस्टर जायना. गोंयच्या लोकांक लागून निवडून दिल्लेल्या कामाक बरी करात आनी हे जे आयज तुमी पळयला आनी खरोखर डेंजर आसा हो रस्तो सुरू करच्या पयलीं 100 फावटी विचार करात आनी गोंयच्या जनतेक तुमी त्रासान घालूं नाका म्हूण मागता. जाल्यार हांगासर हांव पळयता हांवें मायनींग शिरीस केल्लो मनीस, ही जी आहा ती ही किले जर इतली फोडून जर सकयल पावले जाल्यार म्हाका तूं सांग, हें आतां उदीक गावता कशें गावता ते हे इंजिनियरांक खबर आसूंक जाय, आर्किटेक्ट खबर आसूंक जाय. जाल्यार म्हाका सांग तूं हाडली फोडली केलें हें जायना. तेचेर कितें तरी मेजरमेंट आसता, ताका सारकी तेजे सर्वे करप आसता. बाबा हे कितें केलें आतां इतलें तुका हांव सांगूंक शकता, हे तेंच्यांनी कितले जर पिरामंडर घातलो जाल्यार सुद्दां ते वयरसून कोसोन रस्त्यार पडटले आनी जे आमुले घाटात तेच तशें घडटा तशें आमच्या ह्या पेडण्यान घडटले. त्या खातीर हांव आयज मुख्यमंत्री हांव बाकी आनी कोणा म्हणा हांव हे सगळो ब्लेम करता आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्री. कित्याक तो खंय उशापान हात घालून न्हिदला तो हांव नको, कित्याक तेजो हिडो येयल्ले आसा, तो पयशे मागता, बायल पयशे मागता म्हणून गाजलेले आसा, पूण तो काम गोंयचें कांयच करिना. तर हांव म्हणटा 40 आमदार ताका सपोर्ट कित्याक करता. अरे मातशें तुमी भावानो, तुमकां लोकांनी हे गोंयच्या हिता खातीर तुमकां निवडून हाडलेले आसा, तेन्ना हे तुमी पळयात मरे. हे अशें फुडें कितें जाता आतां पळय हे कोसळटा, हे आतां आमच्या फुड्यान हे कोसळ्ळे, फुडें ते कोसळटले. कित्याक ही माती फातर न्हू, हेका खडपा ना, ही किले म्हणजे इतके हातीन जाल्यार चिरडटा. तशें आतां पावस काय फस पडोंक ना आनी फुडें पावस जर पडत जाल्यार म्हाका दिसता कामदारूय चिंतून मरतले. त्या खातीर हांव सांगता, जे नितीन गडकरीकूय सांगता, तूं गोंयचो कॉन्ट्रॅक्टर घेतलाय, जो कॉन्ट्रॅक्टाक दिलाय तो तुज्या सोयऱ्यांक दिलाय कित्याक मातसो तूं यो बॉम्बेच्यान, कित्याक तूं येतले आमच्याच पयशांनी पब्लीकच्या पयशांनी, यो हांगा नजर मार आनी हे काम सारकें करून घे. नाजाल्यार तुमकां हे मरे म्हारग पडले. कित्याक लोक मरत जाल्यार आमी तुमकां दवरचे, आमी तुमच्या मिनिस्टराचे गाडयांक सुद्दां कितें कडेन सांगूंक जावचें. कित्याक तुमचो फायदोच कितें आसा. आमी रात दीस तुमकां मतां मारून निवडून हाडटा मरे, हेचेर आमकां फायदो कितें आसा. हे तो तुमी काम कर, आमी टॅक्स पेयर आनी हे सगळें फारीक करता आमी, जाल्यार तुमी आमकां बरी सर्वीस दिना जाल्यार तुमचो फायदो कितें आसा. त्या खातीर म्हणटा एक तुमकां काम करूंक जायना मरे, तुमी रिजायन जाय सगळे जाण, परत इलेक्शन करया, परत दुसरे आमी हाडया निवडून आनी बरें काम करून घेवया. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, श्वेता गांवकर आणि शिवानी सांगेलकार. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसवप्रांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सान जुजे द एरियल SCN फादर आग्नेलो यूथ स्पोर्ट्स क्लबाचेर 4-0 अशे जैत जोडत क्वार्टर फायनलीत प्रवेश केलो. 50वी कस्टोडियो मेमोरियल आंतर ग्रामीण फुटबॉल सर्त राया पंचायत खेळामळार बरीच रंगली. 6व्या मिनिटार आर्यन कार्वालोन आर्यलाक आघाडी दिली. 47व्या मिनिटार मार्कुस मास्कारेनसान आर्यलाची आघाडी दुपटीन केली. मार्कुस आणि रेमन फर्नांडीस हांनी वळीत तिसरो आणि चौथो गोल मारलो. साव जुजेदी आर्यलाच्या मार्कुसाक लुईस कॉड्रोसान मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार भेटयलो. फादर आग्नेलो यूथ स्पोर्ट्स क्लबान आपले परीन यत्न केले खरे, पूण तांकां गोल मारपाक यश आयले ना. पळयात काय रंग्याळे डावपेच.
गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. दर्यादेगे लागसार घसघसून पावस पडला. बिरेस्तारा हंगामातल्या सेकंड हायेस्ट पावसाची नोंद जाली. मान्सूनाक कळाव जाल्ल्यान पावसाची तूट सुमार 70% जाल्ली, पूण फाटल्या कांय दिसांक पावसान नेटान हजेरी लायल्यान ही तूट 28.3% देंवल्या. पळयात. हे सप्तकभर नेटाच्या वाऱ्यासयत पावस झडटलो. फाटल्या कांय दिसाक पावसाक लागून राज्यात पालसाणां कोसळपाची आनी रस्ते नेमपाच्यो घडणुको घडत आसात. ताका लागून लोकांनी फावो ती जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. आयताराय व्हडल्या पावसाची शिटकावणी आसा. तापमान 20 डिग्रीच्या लागसर उरतलो. आयतारा चडावत आनी उणें तापमान 28 ते 23 डिग्री उरतले. आयतारा नेटाच्या वाऱ्यासयत पावस. फुडल्या पावसाक लागून राज्यात 5 तारखेमेरेन ऑरेंज अलर्ट. आयतारचे चडावत आनी उणें तापमान 28 ते 23 डिग्री सेल्सियस. 4 तारखेमेरेन बोट धन्यांक अशांत दर्याची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. घेवया जतनाय, मेळुया परत पळोवपाक गोंयच्या तळागाळाचो आवाज. गोवा 365 मोग आसचो.